the monetary report which is needed, we want to see, because it has to be accessible to the people. M.K. Prasad from Kerala was been appointed to do a report, monetary report on Goa. So आम्ही ताका सांगले की कर्नाटकान आपले सायटीचेर घातिल्ले आसा. महाराष्ट्रान मॉनिटरी रिपोर्ट कितें आसा तो ट्रान्सपरन्सी दाखयल्लो आसा कोर्टून सायटीर. Then why Goaचो monetary report is not shown? This report has got only things what are written till 2021 September. But beyond that, after that, तेणी कितें केला डायवर्जन, कितें काम तांचें कंटिन्यू जालां तें कांय रिपोर्टाचेर ना. मोर शॉकिंग इज दॅट ही इज टेलिंग, हांवें ताका विचारलें सीएमाक खबर ना काय म्हणटा सीएमाक देखून हो रिपोर्ट खबर ना, इट इज कन्सिल्ड म्हणटा. आतां M.K. Prasad, who is a Keralite, what he knows about what is going in Goa? Will he have that interest? Will he have that heart to support or put? और दुसरो म्हणटा तो वो बदामी जो आसा, द चीफ इंजिनियर म्हणून थंय बशिल्लो आसा रिसर्च डिपार्टमेंटांत, काल आमी गेल्ली थंय. डज ही हॅज अ हार्ट? ही हिमसेल्फ इज अ कन्नडी. प्रमोद सावंत आमचे गोंयकार नात त्या पोजिशनाक. ताजे टर्म काबार जावन जाले मरे कितलो टायम, एक न्ही, दोन न्ही, तीन न्ही, चौथी खेप तुमी त्या प्रमोद बदामीक तुमी एक्सटेंशन दिल्लें आसा. तो रिपोर्ट जो आसा, तो रिपोर्ट, मॉनिटरी रिपोर्ट should be out. Pramod Badami should be immediately replaced, and a competent Goan officer should be made to sit there, who will be there and who will be transparent enough to see the interest of Goa and Goans.